मडगांव हांगासरले सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळाचे जे अध्यक्ष आसा ह्या वर्साचे ते आमच्या बरोबर आसा. 25वें वर्स हे आनी 25वें वर्स खूब म्हत्वाचें आसता, सगळ्यांक खबर आसा. आनी ह्या वर्सा जांकां हो मान मेळ्ळा ते गोविंद परब पात्रेकर आमच्या बरोबर आसा. नमस्कार आनी येवकार आमच्या कार्यावळीत. नमस्कार. सगळ्यां पयलीं गोविंद बाब म्हाका एक सांगा की ह्या वर्सा म्हणजे 25th इयर नेहमी अशें वर्स जेन्ना आसता तेन्ना खूब म्हत्वाचें आसता, जायते नवे प्रोग्राम घडोवपाचे आसता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी कशें कितें पळयलेलें ह्या वर्सा आनी कशी कितें सुरवात जाली? आम्ही ह्या वर्सा अशें ठरयल्लें की सगळ्यात पयलीं आमी कमिटी पयलीं काडली आनी ती कमिटी काडली जवळ जवळ 6 म्हयने पयलीं काडली. तितून सगळें आमी डिस्कस केलें कशें कितें प्रोग्राम करपाचे, बरे बरे प्रोग्राम हाडपाचे. सगळ्यात पयलीं मुद्दो म्हणजे आमी लॉटरीचो घेतलो कित्याक लॉटरी आमच्या हितून बरो हांगा रिस्पॉन्स आसता. लॉटरी हितून आमी कितें ठरलें की 25 वर्स आसा की 25 गाडयो दवरच्यो, 25 स्कुटर्स. आनी आमी तितून एक उद्देश दिले की ते 25 गाडयो 25 जाणां पर्यंत पावच्यो. आनी ताका कितें केलें आमी तितून लॉटरी दवरतना विचार केलो की बाबा कशें कितें दवरुया. एकूच क्वॉलिटीचे म्हणजे एकूच लेवल आमी दवरले सुझुकी एक्सेस व्हायट कलर फूल 25 व्हेकल्स इज व्हायट कलर. आतां तुमी पयशे आमचे कमिटीचे सगळे मेंबर सांगा तेंचे सगळे आसा बोर्ड्स आसा कमिटीचे सगळे आमचे सदस्य सगळ्यांनी मिटिंगेन ठरयलें की हां बाबा लॉटरी दवरुया 25 गाडयो दवरुया आनी सगळ्यांनी संमती करून मागीर प्रोग्राम फायनलायज केले. तितून एक प्रोग्रामचो आसलो की सारेगम लिटील चॅम्प तो मुंबईचा प्रोग्राम, दुसरो आनीक मुंबईचो जालो. त्या भायर 2 ऑर्केस्ट्राज जाले, एक गोवा रॉकर्स आनी दुसरो होम बिट्स फ्रॉम गोवा लोकल्स. एक कोल्हापूरचो एक प्रोग्राम जालो भितून. त्या भायर आमचें कशें आसता की सपोज सांगा पुजा आसता सो 5 आमी हे काडटा लॉट्स काडटा. 5 लॉट्स काडटा तितून 5 लॉट्स आयज चालू आसा पुजा. आनी सगळ्यात मोठी बाब कितें आसा की ह्या वर्सा आमी स्टेज भायर हाडली. हो पयशे पॅन्डल पयशे की टोटल मोठो पॅन्डल घातलेलो आसा. दर वर्सा पॅन्डल नासता हरशी? ना ना आमचो प्रोग्राम वयर आसता हॉल. पीडीए मार्केटाचो हॉल आमी यूज करता. आनी सगळ्यात मोठी बाब कितें सगळे आमचे दुकानकार भावांनी आमकां बरो सपोर्ट केलो कित्याक तेंच्या फुडल्यान पॅन्डल तांकां तेंचे सगळो सपोर्ट केलो. त्या भायर आमचे डोनर्स जे आसा तेंच्यांनी बरो सपोर्ट केलो. आनी त्या भायर आमी स्मरणिका काडलेली आसा ह्या वर्सा 25 वर्स म्हणून स्मरणिका काडलेली आसा. ताका आमचे उत्स्फूर्त आमचे जे उद्योजक आसा हांगा तेंच्यांनी बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. त्या भायर आमी जे आमचे सगळ्यात मोठी बाब म्हणटा ती आमचे हेचे ट्राफीक सेल, त्या भायर आमचे गोवा पुलीस हे रोड आमी डायवर्जन फाटल्यान केल्लो आसा की जनतेची सगळी सोय सुविधा करून व्यवस्थीत ट्राफीक जावचें. सोय सुविधा करून फुडलो हे कितें कित्याक पयले 5 दीस फक्त 5 दीस आमी बंद दवरले कित्याक हो चवथीचो पयले 5 दीस लोकांक गणपती आसता, कोण कोणागे रिलेटिव्स येता ताका गैरसोय जावपा जायना. 1.5 दिसाची आसता किंवा आनी कितें कोण कोणा सयऱ्या भितर सगळो विचार करून फुडलें पावल घेतलें. बरोबर. गोविंद बाब म्हाका एक सांगा एज अ यंग आतां आमी जायते फावटी अध्यक्ष जेन्ना म्हणटा तेन्ना खूब वयस्कर अशें एक दृश्य आमकां दिश्टी पडटा अशें आसता. आमच्या मंडळान अशें आसा की आमी ठरयल्लें आसा की अबाव 50 अध्यक्ष करचो न्हू. तशें ठरयलेलें ठरयल्लें म्हणजे बिलो 50 गेले की मातसो यंग जनरेशन. आतां तुमी कमिटीचेर पयशे आमचे सगळें यंग जनरेशन आसा. विसर्जन समितीचेर पयशे लॉटरी समितीचेर तेन्ना जायशेच आमचे सगळे यंग भुरगे आसा. आनी आमच्या हांगा जवळ जवळ यंग भुरगे बरे प्रतिसाद दिता सगळे कार्य करपाक किंवा इतर काही गोश्टी प्रोग्राम संदर्भात तशें आमचे भुरगे सगळे मेळोन करता. बरोबर. म्हाका एक सांग की 25th वर्साक तूं एज अ प्रेजिडेंट म्हणून काम करता आसतना कशें दिसता तुका पळय? बरें फील जाता काम करप बरें फील. त्या भायर म्हाका ग्रामस्थाचो बरो सपोर्ट आसा. सगळें सपोर्ट जावनूच तें काम जावप न्ही. हांव एकटो करूं शकना. सगळ्यांनी सपोर्ट आमचे दुकानकार भाव बाकी सगळे पायलट भाव रिक्षा असोसिएशन टेम्पो असोसिएशन मार्केटाचे सगळे वेवसायीक सगळ्यांनी हातभार लायिल्लो आसा ह्या गोश्टीक.
सार्वजनिक गणेशोत्सव 30 कुसगाव हांगासर ह्या वर्सा स्पेशल आसा कारण 25th इयर आसा आनी 25वें वर्स म्हटलें काय सगळेच जाण कितें तरी वेगळें करपाक वता. सो आमचे बरोबर आसा प्रमोद नायक बाब जे लॉटरी अध्यक्ष आसा आनी लॉटरी म्हटलें काय गणेशोत्सव म्हटलें काय सार्वजनीक थंयसर लॉटरी ह्यो येतात आनी ह्या वर्सा कितें तरी स्पेशल तांच्यांनी हाडलेलें आसा. कितें स्पेशल आसा ह्या वर्सा? ह्या वर्सा आमी सगळ्यांनी मंडळाच्या सगळे सदस्यांनी मिटींग घेतली. अध्यक्ष आमचे गोविंद परब फातरीकर सगळे आमी मेळून मिटींग घेतली आनी अशें चिंतलें की ह्या वर्सा आमी 25व्या वर्सा कितें तरी वेगळें करुया म्हणटकूर एक वेगळें म्हणटकूर सगळ्यांचे विचार एक केले. सगळ्यांनी एक विचार केले की आनी 25 स्कुटरी दवरुया म्हणलें. 25 स्कुटरी 25 कलर म्हणजे एकूच कलराचे सगळ्यांक समान मान दिवचो अशे आमचे विचार जावन एक मत जावन आमी ह्यो 25 गाडयो दवरल्यो. क्या बात आहे. माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळोवपाक शकता जे 25 स्कुटरी तांच्यांनी हांगासर ऑलरेडी हाडून दवरलेले आसा आनी ताजो रिजल्ट लागले काय म्हाका दिसता कोणाचेच दुमत जावचें ना. कोणाक हो कलर तो कलर काय ना, एकूच कलर आसा. कित्याक जावचें ना सगळ्यांक आमी समान मान दिल्लो आसा आनी समान मान दिल्लो आसा म्हणजे सगळे पयल्या प्रायजाचे मानकरी आसतले. सगळे जे लॉटरी घेणारे आसतले लागल्या उपरांत ते पयल्या प्रायजाचे मानकरी आसतले. अशें आख्ख्या गोंयान खंयच आसचें ना की अशें म्हणजे अशें एक विचार म्हणजे आमी जो विचार केलो हो फर्स्ट टायम दिसता म्हाका गोंयान असो विचार आमचो की फर्स्ट टायम की आमी अश्यो धरल्या आनी समान सगळ्या म्हणजे आमच्यो गाडयो 25 जाणांक लागले 25 घरान वयतल्यो आनी 25व्या वर्साचे आमचो यादगार असो एक हे आसा. सार्वजनिक गणेशोत्सव उजगाव 30 हांगासर रौप्य महोत्सवी वर्स आहे त्यांचे 25th इयर ते सेलिब्रेट करता आणि आमच्या बरोबर कार्यक्रम अध्यक्ष त्यांचो आसा विशांत तिळवे. विशांत बाब, वेलकम टू द शो. या सगळ्यात पयलीं हांव तुमचे ह्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचे बद्दल तुमचे हांव हांगा आयिल्ल्या बद्दल आभार मानता. थँक्यू व्हेरी मच. म्हाका एक सांगा की 25व्या वर्ष म्हाका जशें हांव अध्यक्षा कडेन उलयतालो तांणी म्हाका एक गोश्ट सांगली की नवें कितें तरी करचें आशिल्लें आनी नवें कितें करता आसतना तुमी एज अ अध्यक्ष कार्यक्रम हो नवो आसपाक जाय, बरो आसपाक जाय आनी लोकांक आवडपाक जाय, तितलो एंटरटेनमेंट जावपाक जाय. सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान एज अ कार्यक्रम अध्यक्ष म्हणून जेन्ना काम करतना खंयच्यो खंयच्यो गोश्टी तुज्या नदरे फुड्यान आयिल्ल्यो? कार्यक्रम आमी जेन्ना आमची पयली जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना आमी पयलीं डिस्कस केलें की अंदू बरे ग्रँड कार्यक्रम करपाचे कित्याक ते आनी असो चान्स 25 वर्सां आमकां बेगीन मेळची ना. ताका लागून आमी सगळे प्री प्लॅन प्रोग्राम डिसायड केल्ले एका म्हयन्या पयलींच. एका म्हयन्या पयलीं सगळें डिसायड केल्लें. सो जेन्ना प्रायमा फेसी जेन्ना फर्स्ट मिटींग तुमची जाली आसतली तेन्ना कितें तकलेन आशिल्लें, खंयच्या लेवलाचें म्हणजे जशें तुमी ह्या फावटी म्हाका दिसता लील चॅम्प्स हाडलेले तशेंच आनीक जायते प्रोग्राम्स आशिल्ले कोल्हापूरचे. ह्या वर्सा आमी सगळे आवटसायडर्स म्हणजे मोस्टली आमी कोल्हापूरचो एक ऑर्केस्ट्रा आशिल्लो ताचें नांव हिट्स बिट्स. प्रल्हाद विक्रम पाटिलाचो एक प्रोग्राम आशिल्लो. बरसात सप्तस्वरांची आणि लिटल चॅम्प्स मुंबय आणि राती शास्त्रीय गायन मृदुला तांबे आणि चैतन्य कुलकर्णी जी सारेगामा फेम यांचो कार्यक्रम जालो. सो इतले सगळे प्रोग्राम जेन्ना जाले फाटले 11 दीस रिस्पॉन्स कसो कितें आशिल्लो, लोक कितें सांगताले तुमकां येवन?
लोक म्हणटाले तुमी अंदू आमचो सामकें मन प्रसन्न केल्लें, म्हणजे इतले तुमी एफर्ट घेवन आमकां बरे प्रोग्राम दिले, प्रत्येकाच्या तोंडान हें आशिल्लें. आणि ह्या गणेश उत्सवाच्या निमतान आता 25 वर्सां आता सेलिब्रेट करता, वर्सान वर्स संख्या वाडत आसा लोकांची हांगासर. आणि ह्या वर्सा म्हाका दिसता खुबशे लोक हांगासर विजीट केल्ले आसा, सगळ्यांचे पांय लागलेले आसा. कितें दिसता तुमकां जेन्ना अशे लोक हांगासर येता ब्लेसिंग दिता? आमकां खूब बरें दिसता, कारण आमी गेल्ली 25 वर्सां ह्या मंडळान आसा आनी दिसान दीस आमचें हें ख्याती म्हणटा अशी आमची वाडत चल्लेली आसा आनी अशीच वाडची अशी हांव गणपती कडेन प्रार्थना करता. बरोबर. आता प्रोग्राम्स जेन्ना तुमी आतां इतले केले, सो लोक आयले, लोकांनी सगळे प्रोग्राम पळयले आसतले, लोकांनी खुबशे कितें सांगलें आसतलें, कितें सजेशन्स बीन दिले काय तुमकां कितें आनीक नवीन करपाचें अशें तुमकां दिसता? आमकां लोकां कडल्यान सजेशन म्हणजे तुमी अशेंच हें कार्य करीत रावा, हो मंडळ तुमी असोच मुखार व्हरा, गोंयान तेजें नांव करा, अशें आमकां प्रत्येका कडल्यान बरे आशिर्वाद मेळ्ळ्या. 25 वर्सां ही वाटचाल सोंपी नासता. जेन्ना इतली व्हडली वाटचाल चलता तेन्ना खुबश्यो अडखळी येता, खुबश्यो गजाली घडटा. आणि ही 25 वर्सांची वाटचाल इतले सक्सेसफुली करप इज नॉट अ स्मॉल थिंग. सो आमच्या बरोबर पहिले अध्यक्ष सतीश बाब आमच्या बरोबर आसा. सतीश बाब, वेलकम टू द शो. सो तुमकां कशें दिसता सगळ्यान पयले अध्यक्ष आशिल्ले आनी आयज ही वाटचाल इतले पर्यंत पाविल्ली आसा, कशें दिसता? तिस्क ह्या वाठारांत आमचे पयलीं म्हणजे सांस्कृतीक असलें कसलेंच कांय नाशिल्लें. आज तिस्क सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ 25 वर्सां आपलो हे करता. 1993 जेन्ना सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ स्टार्ट जालो, म्हणजे कोणी ते अज्ञात मनशान हांगा मुर्ती हाडून दवरली आनी 5-6 दीस तेजी कमिटी काडून आमी कमिटी स्टार्ट केली. तेन्ना एक मनाक बेश्टोच तरी भंय दिसतालो की हें आमचें चलोवपा जातलें काय कितें. पुणून एक समाजकार्य खंयच्याच हेतूक पयलें म्हणल्यार आमचें सार्वजनीक गणेशोत्सव म्हणजे समाज हें करपाक लागून समाज कार्य करपाक लागून आनी बरे भुरगे मेळ्ळ्या कारणान, म्हणजे बरे सभासद आनी बरे मनशाचे विचार मेळ्ळ्या कारणान हो सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ हांव म्हाज्या फुडारा खाला हे सगळ्यांचे आशिर्वादान बरे भशेन चलोवपाक शकलो. बरें, पयलो जेन्ना तुमी हांगासर गणपती सार्वजनीक गणेशोत्सव सेलिब्रेट केल्लो, नवीन पिढी हो भायर सांबाळटा आसतना जशें आत्तां आमकां कळ्ळें की जेंचे जे जाणटे आशिल्ले किंवा पयले जे अध्यक्ष आशिल्ले तांचे सुद्दां सल्ला हांगासर, तांचे एडवायस हांगासर घेवनूच फुडें वतात. आमच्या बरोबर अशे एक व्यक्ती आसात जे म्हाका दिसता हांगासर खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी तांकां खुबश्यो गजाली खबर आसा आख्ख्या गोंयच्यो, फक्त हांगासरलो म्हणिना. अजय बाक्कर ते सचीव आसा ह्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचे. वेलकम टू द शो. येस, थँक्यू. म्हाका दिसता 1993 सुरू जाल्लो हो गणपती आनी आयज 25 वर्सां कंप्लीट जाता. ही वाटचाल कशी कितें आशिल्ली? हय, सगळ्यात पयलीं म्हणजे लोकमान्य टिळकांनी ज्या उद्देशान हो उत्सव सुरू केल्लो, म्हणजे स्वातंत्र्य चळवळीक एक सामाजीक जागृताय, त्या गणेशोत्सवाक 125 वर्सां जाता आनी आमच्या मंडळाक 25 वर्सां जाता. एक बरो योगायोग. 100व्या वर्सा तुमी सुरू केल्लो. बरोबर. 1993 सुरू जाल्लो हो उत्सव. सुरू जावपा फाटल्यान एक इंट्रस्टींग अशी एक गोश्ट आसा. हांगा एक पिडये मार्केट आसा, तेजें बांदकाम चालू आसलें आनी कुणी तरी एका अज्ञान मनशान हांगा एका दुकानान गणपती हाडून दवरलो आनी हांगा जे मजूर काम करताले तेच तेजे पुजा करताले 5 दीस सुमार. आनी जेन्ना आमचे सगळ्यांचे गणपती पावन जाले तेन्ना बांदकाम ठेकेदार आसलो कालिदास खांडेपारकर म्हणून, तेज्या मनान प्रश्न पडलो कितें आतां ह्या गणपतीचें कितें करप. तेन्ना 5व्या दिसा तेंच्यांनी गांवच्या आमच्या ह्या तिस्कावयल्या भागांतल्या लोकांक जमयले आनी त्याच वर्सा एका सार्वजनीक स्वरूप दिवपाचें ठरलें. आनी पयल्या वर्साचो गणपती हो 9व्या दिसा पायला आनी 1994 नवी कमिटी काडली आनी तो मेरेच्यान आज मेरेन म्हणजे चडत्या क्रमानुसार हो उत्सवाक एक भरघोस असो प्रतिसाद मेळटा आनी तेजी फलप्राप्ती तुमी पळयली आसतली. इतलो बरो रिस्पॉन्स मेळटा कारण ह्या वर्सा तर प्रोग्राम तुमी खूब बरो दवरलो. वर्सान वर्स तेजी पायडी तुमी एक वाडयत गेले. सो आयज म्हणजे 25 वर्साच्या जेन्ना तुमी पळयतात आनी यंग जेन्ना सगळे तुमचे ब्रिगेड आसा, कारण सगळे भुरगे जर तुमी पळोवता अध्यक्ष सेक्रेटरी किंवा बाकीचे सगळे आसा ते यंग आसा, सो यंग असल्या कारणान तुमकां हाचो फायदो चड मेळटा. एक्झॅक्टली. इनफॅक्ट आमचो जो बायलॉस आसा, आमी ज्यो घटना तयार केल्या तितून एक आमी पॉयंट घातलेलो आसा. मंडळाचो अध्यक्ष हो 50 वर्सां सकयल आसचो, कारण हे जे उत्सवाचें काम आसा ते खूब कश्टाचें काम. ग्रूप आसप किंवा मॉब आसुनूच आसलें शक्य आसा, कारण आमी जो उत्सव 6व्या दिसाच्यान सुरू जाता तो 11 दीस, म्हणजे आमी अनंत चतुर्थी पायता, केन्ना 10 दीस, केन्ना 11, केन्ना 12, अंदू 12 दीस. तर हे खूब कश्टाचें काम आसा आनी हे भुरगे आसलेल्या कारणान आमकां शक्य आसा. आतां तर ह्या 5-6 वर्सांक अशें जालां की यंग ब्रिगेड म्हणजे जवळ जवळ 70-80 भुरगे आमचे 25 ते 30 गटांतले, 20 ते 30 गटांतले काम करतात आनी म्हणून हो उत्सव असो मोठ्या प्रमाणात साजरो जाता. एज अ सेक्रेटरी आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर ह्या मंडळा तर्फे एक मॅसेज तुमची कितें आसतली?
मेसेज म्हणजे केवळ उत्सव मनयलो, डान्स केलो, सांस्कृतिक कार्यक्रम केले अशें ना. तर मुख्य म्हणजे आमच्या पंतप्रधानांनी एक खूप बरो संदेश दिल्लो आसा स्वच्छ भारत. कारण स्वच्छता जर आसत न्हू जाल्यार आमच्या कसले दुयेंसां जावचो ना. आनी अशें म्हणटा की बरे तरेन बरें आयुश्य, बरें निरोगी आयुश्य सगळ्यांक मेळचें, ताका लागून स्वच्छता बाळगा. मंडळा कडेच न्हू, घरा पासून सुरू करा. आनी सगळ्यांक सांगता शिक्षण म्हत्वाचें. आयज गुरुकिल्ली, यशाची गुरुकिल्ली कितें आसत म्हणटा तें शिक्षण. प्रत्येक भुरगो शिकतलो हेजे मंडळान खंय तरी एक पुढाकार घेवन करचें पडटलें. गोंयान सुशिक्षीत लोक आसात, पूण जे मायग्रेटेड लोक आसा ते बी सद्याक गोंयान लागला रावता कारणान ते आमचेच लोक. तर जे कडेन स्लम एरिया आसा थंय वचून मंडळाच्या लोकांनी कार्य करचें पडटलें. त्या भुरग्याक शिकोवपाक शिक्षणाचें म्हत्व तांकांय पटोवन दिवचें पडटलें. हो एक संदेश हांव ह्या माध्यमांतल्यान आनी प्रुडंटाच्या माध्यमांतल्यान हांव तमाम गोंयकारांक दिवपाक सोदतां. म्हाका दिसता इतले प्रोग्राम हांवें केले आसतले किंवा इतले प्रोग्राम पळयले आसतले, पूण आयज एक मनांतल्यान खूब खूब खोस भोगता. कारण 2 गजाली आयज ह्या प्रोग्रामांतल्यान हांवें पळयले आनी त्यो म्हाका खरेंच तुमच्या कडेन शेअर करूच्यो दिसता. जेन्ना आमी वदळ जे लॉटरी प्रेजिडंट आशिल्ले तांचे कडेन उलयताले आनी तांणी एक गजाल सांगली की सगळ्या धर्माचे लोक हांगासर एकठांय येवन हो गणेश उत्सव मनयता. तर क्रिश्चन, हिंदू, हांवें ते तांची जी कमिटीची नांवां आशिल्ली ती वाचली. तातूंत क्रिश्चन, मुस्लीम, हिंदू सगळीं नांवां आसा. हे आमकां खूब कमी पळोवपाक मेळटा. आनी अजय बाबान आतां जे सांगलें की देवस्थान किंवा मंडळ हे फक्त सांस्कृतीक कार्यक्रम किंवा आनीक कसले कार्यक्रम, दिंडी उत्सव आनी इतल्या पुरती न दवरता शिक्षणाच्या मळार आनी नितळ गोंय, स्वच्छ भारत जालें, नितळ गोंय दवरपा खातीर जर आमी वावरीत जाल्यार आमच्या ह्या गोंयाक, आमच्या भारताक कितल्यो गजाली गावतल्यो. आनी आयज एक गजाल जी आमच्या एक्स प्रेजिडेंटान म्हणिल्ली आसा की यूथ आर द फ्युचर ऑफ इंडिया, आनी ती आयज खऱ्यांनीच आमकां दिश्टी पडटा. कारण हे यूथ आमच्या फुड्यान आयज आसा. अजय बाब खऱ्यांनीच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं, कारण इतलें बरें दिसलें. कारण अशें एक म्हणटात की आमी डेली न्हातात, पूण ते आमच्या शरिराक आमी न्हावंक घालता. पूण मनाक जर तुमकां न्हावंक घालपाक जाल्यार बऱ्या विचारांची गरज आसता. आनी हे बरे विचार जर अशेच तुमचे मदीं आसा जाल्यार खऱ्यांनीच तुमकां तुमची फुडलीं वर्सां खूब बऱ्या तरेन वयतलीं. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक ऑल द बेस्ट म्हणपाक सोदता. आनी आमचे कडेन जाता तितलें आमी तुमकां मदत करपाक शकतले. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. तुमकांय बी थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. आनी प्रुडंटाचे आमी मंडळ खास आभारी आसा. देव बरें करूं. तुम्ही लहान ते मोठ्यापर्यंत सगळं बघितलेलं आहे. आता काय बदल घडलेला दिसतोय तुम्हाला? कारण खूपशे कार्यक्रम होतात इकडे, भरपूर नवे नवे कार्यक्रम होतात. आता हा 25वा वर्ष आहे आणि त्या निमित्ताने भरपूर काही कार्यक्रम इकडे ठेवलेले आहेत. तुम्हाला काय वाटतं? छान आहे एकदम. ह्याच्याहीपेक्षा आणखीन भरभराट होणार. समजा 50 वर्ष सुद्धा ह्याच्यापेक्षा डबल भरभराट होणार. मी असेच नसेन कारण माझा 73 वर्ष वय आहे. मी सांगू शकत नाही. पण उत्तम जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारची भरभराट होते. लोक हे आपले आता जी कमिटीचे मंडळ आहे हे सगळे मुलगे व्यवस्थित ते भरभराट करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या हातून सेवा घडते आणि हे असं पुढं चालू राहणार. एक जोमाने चालू राहणार, कमी होणार नाही. हे मी आताच तुम्हाला सांगतो. समजलं? आणि एक प्रश्न तुम्हाला विचारू इच्छितो की एक गोष्ट जी बोलताना सुद्धा आम्हाला कळली की इकडे एकाच धर्माचे लोक नाहीत, भरपूर धर्माचे लोक इकडे येतात. काय गाराणे घालतात, काय काय आपलं मनातलं मागतात. बरोबर. त्याच्या बाबतीत कारण तुम्ही त्याचं साक्षीदार आहात, तुम्ही बघितले, तुमच्याकडे येऊन सांगताय. सो त्या बाबतीत थोडं काहीतरी सांगा. त्यावरून काहीतरी सांगणं केलं की त्यांना त्याचा काहीतरी लाभ होतो. ते परमेश्वराच्या हातात आहे, माझ्या पण हातात नाही आहे. जे काय ते अर्पण करतात ते मानून घ्या म्हणून सांगतो मी. कुठला धर्मी असो, हिंदू ख्रिश्चन, पण ते त्या मनाने आणून देतात, त्याप्रमाणे त्यांचं होतं आणि त्यांना पण त्यांचा लाभ होतो आणि ते जास्तीत जास्त सेवा करण्याचा प्रयत्न करतात. हे मी तुम्हाला सांगू शकतो.
तनयाय धीमहि जगेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गोंयचो एक प्रामुख्यान एक व्हडलो उत्सव तो म्हळ्यार गणेश चतुर्थी आणि आयज 11 दिसाचे गणेश चतुर्थीचे जे विसर्जन आसा 12व्या दिसा अनंत चतुर्दशी आयिल्ल्या कारणान आयज पायतात आणि आमच्या बरोबर हांगासर एक गृहिणी आसा जी ह्या गणेश उत्सवाच्या विसर्जना खातीर सहभागी जाल्ली आसा. म्हाका सांग तुमचें नांव? सुलक्षणा केळुस्कर. बरें, दर वर्सा बद्दल तुमी सगळीं बायलां गांवची हांगासर ह्या उत्सवा खातीर रावता गणपती पावोवपा खातीर. एक नवी उमेद आसता, कशी कितें उमेद आसता? आम्ही आता पहिली बसून ही फुगडी गणपती विसर्जन सगळी बायलां एकवट जातात आणि सगळी जाणां फुगडी घालतात. तांकां खूब उमेद आसता आमी कितें तरी फुगडी घालची, दिंडी घालची, तशी ती घालत असतात. आणि आता आमी हे यंदाचे हे 25वें वर्स इतले उमेदीन केलेले आसा कितें तर आमकां अशेंच वर्स आणि असोच दिवस सदांच येवचो आणि अशीच आमी उमेदीन फुगडी घालची आणि सगळे उमेदीन करचे. इतली आमकां मजा येता. सार्वजनिक गणेश उत्सव उजगांव तिस्कार आमी सद्याक आसा आणि तुम्ही पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान मिरवणूक तांची ऑलरेडी भायर जाल्ली आसा गणपती विसर्जना खातीर. आणि हे जे सगळे मेंबर आसा आमी वदळच्यान उरलेले यूथ तरणाटे भुरगे सगळे हितून इन्वॉल्व आसा आणि त्या खातीर म्हाका दिसता इतले उत्साहान हो सेलिब्रेट करता. सगळ्यान पयलीं गणपती बाप्पा. आणि हांगासर जितलो तुमकां उत्साह दिश्टी पडटा त्यांच्या मनांतलो आणि त्यांच्या तोंडार आमकां सारको दिश्टी पडटा. म्हाका एक सांगा, इतली वर्सां तुमी आतां सेलिब्रेट करता, दर वर्सा एक नवी उमेद आसता आमकां गणपती पायता आसतना. तुम्ही रावता ह्या गणपती विसर्जनाक? आमी ह्या स्पेशल मुमेंटा खातीर रावता. दर वर्स सगळे जाण हांगासले यंग भुरगे आमी स्पेशल आमच्या उजगांवान सगळ्यान व्हडलो म्हणटा तो 11 दिसाचो गणपती हो प्रोग्राम जाता. सो आमी ह्या मुमेंटा खातीर स्पेशल रावता. सगळे जाण एक जाता, सगळेच जाण सगळे विविध म्हणटा संस्थाचे लोक येता, सगळे धर्मांचे लोक येता आनी सेलिब्रेट करता. सो खूब मजा येता. आमी स्पेशली ह्याच मुमेंटा खातीर रावता पायता आसतना. स्पेशल आमची एक डीजेची गाडी आसता, फाटल्यान मिरवणूक आसता, दिंडी आसता. सो भरपूर लोक जमता आनी बरे उमेदीन आमी साजरो करता हो. ह्या वर्सा 25वें वर्स आसा आणि 25व्या वर्सा एक नव्या तरेन तुम्ही सेलिब्रेट केल्ले आसा. कितली उमेद आसा ह्या वर्सा? उमेद तशी भरपूर आसता, वर्सान वर्स तीच उमेद आसता. ह्या वर्सा 25वें वर्स म्हणून मागीर आनी मातशी चड आसा. बरोबर. आणि हांगासर म्हाका दिसता तुमी एकदम मनांतल्यान सेलिब्रेट करता आसतले. वेगळे कितें ह्या फावटी दिश्टी पडटा तुका? वेगळे म्हणजे आमी वार्षिक तरेतरेचो वेशभूषा करून गणपतीचे बरे थाटान बाटान विसर्जन करता. तशेंच आमचे फोक आनी कितें बरे बरे प्रोग्राम जावन आमी. हो एक फॅमिली म्हणून तुम्ही पळयता आख्खे तुमचो ग्रुप? आमचो फूल फॅमिली मेंबर अशे. म्हणजे आमी ह्या 11 दिसाच्या विसर्जनाक फूल ग्रुप एक जावन हो विसर्जनाचो कार्यक्रम करता. थँक्यू व्हेरी मच. परत एक फावट गणपती बाप्पा. बजे सारी दुनिया सजे, आज गणपति बापा पधारे। हर तरफ जोश है, एक जय घोष है, देवा मंगल मूर्ति मोरया रे।
सारी दुनिया है तूने संभाली, तेरी महिमा है सबसे निराली। मेरी आंखों में तू, सांसों में तू, होठों पे है नाम तेरा मेरे मोरिया। गणराया 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 गणराया, शक्ति दे। बाप्पा चालले आपल्या गावाला, चैन पडे ना आमुच्या मनाला। बाप्पा चालले आपल्या गावाला, चैन पडे ना आमुच्या मनाला। बाप्पा चालले आपल्या गावाला, चैन पडे ना आमच्या मनाला। निराश आमच्या जीवनी हो, केली सुखाची किमया। तुम्ही निघाला सोडून हो, उजाड झाली दुनिया। मन व्याकुळते तुझला स्मरते, मन व्याकुळते तुझला स्मरते। बाप्पा चालले आपल्या गावाला, चैन पडे ना आमच्या मनाला। तालामधी पाय नाचती हो, गुलाल चेहऱ्यावरती। रंगल्या चेहऱ्या आडुनी हो, उदास डोळे रडती। बांध मनाचा फुटला आता, बांध मनाचा फुटला आता। सोडून जाऊ नका आम्हाला, बाप्पा चालले आपल्या गावाला, चैन पडे ना आमच्या मनाला। बाप्पाला वाजत गाजत नाचत यावं